कसं करताले? हय सांजचे आमी नरकासूर करपाक स्टार्ट केल्लेले पूण पावसाची लक्षणां आसलेली दिसता काळोख केल्लो म्हणून आमी मातसो धांपून दवरलेलो आनी देडांक आमचें काम काबार करून आमी घरा बीन गेले. थंय सकाळी फुडें 4-4:30 सुमारान पावस भरपूर सगळो भिजलो. नरकासूर कडेन कापेत घातलेली सुद्दां सगळी पिड्ड्यार जाली भिनली अख्खो ओलो जालो. आतां पावस पडत जाल्यार नरकासुराची म्हाका कांय दिसना. दिवाळी आमची पिड्ड्यार इतकी मेहनत करून कांय फायदो ना. दीस रात आमी भुरगे आमचे सगळे मेहनत करता. तेजे काय पळय पावसान हे 2 दीस इतके दीस पावस ना आतां 2 दीस नरकासूर उरला म्हणल्यार पावस स्टार्ट जालो. कितें करपाचें तेंच कळपाक येना. आमी ते बॉडी करताली मरे मागीर मदींच पावस येयलो. भुरग्यांनी खूब काम बी केल्लें. बेश्टी वाट लागली पावस येवन आनी मागीर रुपट्या कडेन येयले. मागीर हेंच्यांनी भुरग्यांनी थोडे आसले हांगा पळय ते हांगा मागीर धांपले. थोडे उरलेले न्हू चड पावस येयलो म्हणून भिजले. आता किती रुपटे भिजले? हो आतां भिजले. आतां काडून ताका आमच्या ते सारी शेडीन दवरतले. आणि धावपळ जाली काल राती. हो मग कोण कितले जाण काम करताले तुमी? असले भुरगे असले 10-8 जाण असले. मोठ्यान पावस येयलो? हो मोठ्यान गडगडो? हय गडगडे मारताले पयलीं. हय. हय आणि नरकासूर धापला मरे आता? हय धापला. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.